Hello everyone, good morning and welcome back to the channel. So friends, आज आमगेले कोपला फेस्त हा मांड्यार मोंचेरे सायबिणीचे आणि आता आमी मिसा वचून येयले चोय. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. गुड मॉर्निंग. चोय सो आता चोय आज केसो फेस्ताचो आयटम जाता तो डिश आणि मागीर तुमकां दाखयता कितें तें आणि आता मातसो बारीक बारीक काम आहाय आणि मागीर तुमकां मेळटा. सो फ्रेंड्स हांव आमगे चॅपलाको येयलोलो आज जे फेस्त आसलो थिंगा. सो हिचो ही सायबीण माय ती मोंचेरा सायबीण माय आनी तेंच्यांनी बरें हें केलो आहा चोय सारकें चयली चोय. आनी हिंगा आयज गेमी बी आहलो जायते चोय आजुनूय आहाय गेमी चालू आहाय. सो हिंग काल दाखयलो तुमकां हेचोय एशें कोन्न केलें तें फुडलें सगलें. आनी आयज न्ही राती कोडे फिल्म आहा हेचोय पिक्चर हेचोय नाचो या कुंपासार हे रातीको आहा 150 रुपीज टिकेट 7 सुमार आहा नाचो एक कुंपासार. आनी धाकटी फेरी येयलो आहा हेचोय हिंग न्ही म्हणजे चोडी व्हडली फेरी ना चोय हो धाकटो मांड घेवन बसलो आहा हिंगा चोय. आनी बाबा चोय ही एक हाजे मांड येयलो आहा चोय आनी इतले हाजे लाडू तसले काडये बोडयो चयले आनी अशें करून आतां वचपा जाय. सो वेल फ्रेंड्स आता हांव इस्कुलाक वचून घरा येयला बेबी घेवन गेलोलो कित्याक तेंगे फ्लॅग हॉस्टिंग आसलोले रिपब्लीक डे. आनी म्हाका न्ही कमेंट येयला सबस्क्रायबराक येयलो की तुका बायक ना गे म्हण. आनी एकट्यान सांगलें म्हाका तुका बायक चलोवपाक कळना गे म्हण. आतां तुमकां रियलिटी सांगपा म्हणल्यार म्हाका बायक आसलोली ती हांव घेवन पडलो एक्सिडंट जालो म्हाका आनी थिंग नुवें म्हणटा थिंगा आनी वेरी सिरियस जालो तो एक्सिडंट तकले हिंगा एक्सिडंट जालो आख्खो. आनी हांव सेल्फ पडलो रातीको 11:30 सुमार पडलो हांव आनी ती कांट्या सोरी आसताय ते रस्त्या सायडीक ते मारलो आसता तितून पडलो सारकी. बायक सगळी स्मॅश आख्खी काबार जाली आनी तकले मुगे रगतां बरी येयली सारकी. मुगे कजन आसलो फाटल्यान तेंच्यानी म्हाका बेगी करून म्हाका हॉस्पिटलां व्हयलो आनी थिंग म्हाका तेंच्यांनी हॉस्पिटलां व्हरून दवरलो 8 दीस अशें करून दवरलो म्हाका वय. मागीर पूण हें मुगे नॉर्मल आहलो चोय हिंग तकले म्हाका जायत मार लागलो हें मुगे नॉर्मल आहलोली. तेंच्यांनी म्हाका बरो करून चोयला आनी हांव ओके आहा. म्हाका म्हणपाक तुगेलें ऑपरेशन करपा पडटलें आख्खें अशें करून तकले आख्खें ऑपरेशन करपा पडटा म्हणपाक. हांवें नाका म्हणलें म्हाका ऑपरेशन बी नाका म्हणलें. म्हाका भिरांत दिसली कित्याक म्हाका फाल्यां कितें जालें जाल्यार हांव ओके म्हूण म्हाका खबर आहा. हांव नाका म्हणलें हांव डिस्चार्ज केलो हांव वयता म्हणलें आनी हांव येयलो हॉस्पिटलाक येयलो. आनी येवन मागीर दुसरे प्रायवेट डॉक्टरा मेळ्ळो तेणें म्हाका फूल स्कॅनिंग केलें एक रिपोर्ट दिलो आनी तो रिपोर्ट बरो आहलोलो. सो देवागे कृपेन हांव साल्वार जालो. ऑपरेशन तरी केलो जाल्यार कितें जावपा म्हाका खबर ना. बरें आहलो कडेन कित्याक बेश्टें ऑपरेशन. सो हें म्हाका जिवितान घडलें. आयज हांव बरो आहा चोय मुगे ओके सगळें ओके आहा तुका कांय प्रॉब्लम ना. पूण मातसो शिजितान तुमी जेदो खूंय हॉस्पिटलां वयता तेन्ना बेश्टें ऑपरेशनाक काडपा दिनाकाय बरें आहलो कडेन. आमगे कितें जाता तें देव चोयतलो आमकां कितें जाता तें देवान धाडल्यार देव चोयतलो संवसारान. सो हें तुमकां एक हें सांगता फ्रेंड्स मुगे रियलिटी कितें आहा ती. आनी सेकेंड थींग म्हणल्यार चोय हांवें तुमकां सांगता हांवें क्वीट आतां 7 वर्सां काम केलां. JPSCर हांव क्वीट आहलोलो म्हाका 110 KD सॅलरी आहलोलो. आनी जो मुगे कफील मुगे ती मॅडम आहलो ती ते पासून हांवें म्हणलेलें म्हाका मातसो एडवान्स दी हांव एक बायक घेता म्हूण मातसो हेल्प कर म्हणून. पूण तेणी म्हाका हेल्प केलो ना म्हूण एडवान्सूय दिला आनी म्हयन्यान मुगे कट कर म्हणलें. हांव तेगे पे करपा लागलो म्हाका तेणी दिलें ना. पूण नो प्रॉब्लम एक दीस नाल्यार एक दीस फ्रेंड्स मुगे हातीन बायक जातली. आतां मुगे सिट्युएशन मातसो हें जालो आहा कांय प्रॉब्लम ना पूण एक दीस येतली. पूण मुगे डॅडीको आहलो बायक पयलीं पूण आमी ती घरा लागून आमी विकिल्ली कित्याक घरा लागून आमी हें घर काडपाक थोडो लोन बँका काडलेलो मागीर ती बायक विकपा पडली आमकां बँका लोन फारीक करपा लागून. पूण मनशां सांडटा संवसारान पूण आमकां देव केन्ना सांडपाना आमी तो भावडो धरून रावपा जाय. सो हे म्हणटा संवसारा वस्तू आनी अशें करून जालें फ्रेंड्स तें सगलें ओके.
हांव तुमकां कितें आहा तें मुगे सगळें सांगता स्ट्रेट अवे, म्हाका कसलें कांय हायड करपा नाका. आनी सगळें अशें करून आहा तें कोणा नाका कोण वयर चडलेलो, शेजरा नाका शेजारी वयर चडलेलो. सो असो टायम येताय बॅड टायम लायफान. पूण आतां 2025 आमी तें पास्ट आहा तें सोडपा जाय आनी कितें प्रेझेंट आहा तें सिट्युएशनान जियोवपा जाय लायफान. सो अशें करून एक टायम लायफान सिट्युएशन येता कितें करुया तें केन्ना तरी केन्ना चेंज जातलें. आनी हें सगळें आमगे चिंतप आसता तो गरीब आनी तो गिरेस्त म्हूण. पूण ही सगळीं नांवां मनशान दवरलो आहाय. मनीस तो मनीस कितलोय जाल्यार मनशाक आमी वालोर करपा जाय. आनी लायफ इज ऑल अबावट शेअरिंग केअरिंग आनी लविंग. कितें आहा तें हांव सदां तुमचे कडेन दवरतां. आनी आयचो हांवें धाकटो ब्लॉग केलोलो. आयज आमगे फेस्त आहलो चोय फेस्ताक केलोली बिरयाणी आनी कांय केलें ना. सो एकमेका आतां आमी केअर घेवपाचो जिवाचो. जेदोना खूंय तुमी वयताय हॉस्पिटलान जावं खूंय वयताय कोणाकूय मातसो सांगात तुमगेल्या फॅमिली कोणाकूय घेवन वचाय. जिवाक केअर घे. मनशागे लायफ जावन आहा वेल्युबल. ही वस्तू इम्पॉर्टंट नाय. वस्तू हिंगा आसतली पूण एक दिसा ते वस्तू चोवपा आमी आसपानाय. आनी ह्या ब्लॉगान इतलें फ्रेंड्स. मोग आसूं मेळया आमी नेक्स्ट ब्लॉगान. I love you friends. Bye bye. Take care. See you.